गोयचे सचिवालय आणि मंत्रालयाची फायर सेफ्टी सिस्टम देवाच्या नाड्यार। प्रुडंटान परवरे सचिवालय कॉम्प्लेक्सात वचून फायर सेफ्टी ऑडिट केले। फायर सेफ्टीत बोथे मंत्र्यांच्या कॅबिना भायर भरिल्ले सिलिंडर वर्साची एक्सपायरी जाली तरी सेफ्टी टेस्ट सर्टिफाय केल्ले नात। एनएसजीचे ड्रिल जाता असेंब्ली कॉम्प्लेक्सात थंयची फायर सेफ्टी फिट, मात सचिवालय आणि मंत्रालयाचे फायर सेफ्टीक वालिना। प्रुडंट एक्सपोजे। सचिवालय आणि मंत्रालयात उजो पालोवपाचे एमर्जन्सी यंत्रणेचेर सध्या कोणाचीच नजर पडटाशी दिसना। हालींच पणजे कदंबा बस स्टँडार आरटीओक उजो लागले उपरांत सरकारी कचेऱ्यांचे फायर सेफ्टीचो इश्यू जालो। पीडब्ल्यूडीन सेफ्टी ऑडिट करपाचे फर्मानय काढले, मात सचिवालय आणि मंत्रालयातच ही परिस्थिती। प्रुडंटान सेक्रेटेरिएट आणि मंत्रालयाचे फायर सेफ्टी ऑडिट केले। एमर्जन्सीक उजो पालोवपाचो हो सिलिंडर पळयात। 2016च्या जानेरात रिफील केल्लो आणि ताची टेस्ट एंड सर्टिफिकेशनची एक्सपायरी जाली 2016च्या डिसेंबरात। 2017 सोंपत आयले, मात थंय नजर घालूंक कोणाकूच वेळ ना आणि हेर सगळ्या कॅबिनांकडे फायर सेफ्टी सिलिंडराची हीच स्थिती। मुंबय सचिवालयात उजो लागून काबार जाल्ले तेन्ना प्रुडंटान अशेच गोंयच्या सचिवालयाचे फायर सेफ्टी ऑडिट केल्ले तेन्ना हीच परिस्थिती आशिल्ली, म्हणजे हो कारभार नित्याचोच जाला आसुये। एनएसजी असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचे नेमान फायर सेफ्टीचे ड्रिल करता, मात सचिवालय आणि मंत्रालयाचे कितें? असेंब्लीत बसपी मनीस तेच। सचिवालयाचे कंपाऊंडा भायर फेब्रुवारीत उजो लागिल्लो तेन्ना फायर सर्विसान जीएडीक अलर्ट केल्ले, मात जीएडी अलर्ट आसा म्हणपा सारकी परिस्थिती सिलिंडर पळयल्यार तरी दिसना। ती तांणी रिफील करूंकूच जाय। आमी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांतले म्हाका दिसता एक्सटिंग्विशर रिफील्ड आसतले 100%। सेक्रेटरिएटांतले आमी चॅक करूना सध्या, म्हणजे आमी 2 वर्सां पयलीं केल्ले न्ही, तर फायर ऑडिट करून आमी तांकां, बट इट इज अगेन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल हू हॅज बीन डिझायन, कित्याक आमी सेक्रेटरिएटाक तांकां स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर दिल्ले आसा। सो त्या स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरा प्रमाणे तांणी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करपा जाय, बाय रँक ऑर बाय डेजिग्नेशन ऑर बाय नेम, कोण कितें करतलो तो। सो हे आमी एसओपीज जे आसा ते ऑलरेडी तांकां दिल्ले आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मंगळारा राती सुमार 11 वाळपय सोनाळ गोबर गॅसीचे सेफ्टीक टाकयेत 2 बैल पडले। एक बैल दुसऱ्या बैलाच्या पोनात चिड्डून उरलो। वाळपय फायर ब्रिगेडीच्या स्टाफान थळाव्यांच्या आदारान घेवन दोनूय बैलांक साल्वार केले। बैलांचे रेस्क्यू ऑपरेशन वरभर चल्ले। घेऊ एक ब्रेक।